तो आसा सालमोना जोरी कडेन बिल्डिंगां येवपाची आसली ती बंद करपाक आनी कोण बिल्डर खंय सामके बिल्डिंगां बांदपाक सुद्दां झाडां कातता थंय तो आसा प्रायवेट फॉरेस्ट आसा थंय अपार्टमेंट ब्लॉक बांदपाक जाय C1 जोन करपाक जाय तें बंद करपाक तो आसा लॉ फावंडेशना वांगडा केसी कोर्टान घालपाक जाय वयता संदीप बाब कोर्टान बसपी मनीस न्हू. Live, 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 happy, live, 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 happy. मोगल गोंयकारांनो सांगता तुमकां गुड कालसांसून सांगता मारिना तुमकां फोट garbage everywhere heart goes in depression stop complaining and do your segregation पयले आमचे गोंय फुलांचो गांव गार्बेज पोवन सगळ्याक अरे ट्युरिस्ट मागता धांव अरे पयशे करून मिनिस्टरांनी घेतले व्हडले बाट अरे नदर मारून पळोवया तुमी गोंयची लायली वाट अरे गोंयकार तुमी गोंयकार जायी नाका ग्रिडी साफ दवरून गोंय मुनात बाराबोर लिव हॅपी लिव हॅपी live happy live 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 happy. All right, big round of applause to y'all. केजरीवाल यांका भितर काय खबर ना एका दिवशी काय खबर असं नाही स्टाईल वेगळी पद्धत वेगळी दिगंबर कामती मी विक्री करताना म्हाका केन्ना प्रॉब्लेम जायना पॅन्ट वयर काडली दिगंबर जालो म्हणजे बरं नाही बेस्ट पैकी तुमच्या मुखार सादर करता गोंय राज्याचो आदरणीय आदलो मुख्यमंत्री आणि सध्याचो मडगांव मतदारसंघाचो विद्यमान आमदार आदरणीय दिगंबर कामत. आयच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष गोंयच्या वेगवेगळ्या पवन आणि हांगा जमलेल्या सगळ्या वावडी भयणी लक्षात दवरा दिगंबर कामतीन आयुष्यात मायनींग केन्ना करना दिगंबर कामतीन आयुष्यात मायनींग केन्ना करना दिगंबर कामतीन फक्त सायनींग केला जेन्ना एका फंक्शनाक मडगांव आयलो तेन्ना 4 वर्साचो भुरगो म्हजे कडेन धांवत आयलो टांगपा दिगंबर काका तूं जेन्ना गोंयचो CM आसलो तेन्ना गोंय म्हणजे भांगराची खण आशिल्ली म्हणून तूं जेन्ना पडलो तेन्ना ही कोयराची घाण अरे लोकांक पिशे करता मरे 4 वर्साचो भुरगो तेका सांगूंक शकता रे इतले लोकांक बरी चिकरी काय बरी करा समजून जालें मरे ही पायप पळय जी आसा आणि ही पायपाची सायज पळय जी आसा आणि हे कोटेशन पळय जी आसा आनी पायपाचे पयलीं पासून हेजे पळय आमी पळय केल्ले पळय जे आसा परिकार म्हाका पाड पडची पायप म्हणून बसलो मरे कित्याक ताका लास्ट मेरेन सांगूं ना पायप खंय आहा ती तो म्हाका पणजेचे विचारीत हांव वास्को फोन हाडटा कळपा जाय आतां कितें करता BJP वाले कितें करता माडाक तण म्हणटा बरोबर न्हू अरे माडाक जर तुमी तण म्हणटा माडाक कितें आसता नाल्ल आसता नाल्ल कोण काडटा पाडेली काडटा आतां माड जर तण जालो पाडेल कोण जावचो पडलो तोड जावचो पडलो ना तणा वयलो कळपा जाय तुमकां तशें लोकांचे हे पळय आमचे लोकांचे हे पळय केल्ले पळय आसा कागोदर आसा हे आसा ते आसा ते आनी ते सगळे आसा पूण आमी आसा कितें आसा तें म्हाकाय खबर ना देवा खबर देव जाण आसा तुमकां खबर तुमी जाणा थँक्यू. A clipping, a live video and present it to your friends who are sitting at home. And one more important announcement to make. To join this moment, there's a best solution for y'all right now. What y'all can do, send your name and PIN code to this number. Let me announce the number once again to y'all. कोणाकूय सपोज हे कॉन्वर्सेशन तुमकां हे उलोवप ही भासाभास गोंयची मुवमेंट हो जो मुवमेंट तुमकां जॉइन करूंक जाय जाल्यार तुमी ह्या नंबराचेर मेसेज घालूंक शकता तुमचो पिन कोड नंबर आनी तुमचें नांव. नंबर जावन हा 800 मोबायल काडात मातसो 80076 36466 पत्तो म्हणटा Francis the 12th, ladies and gentlemen.
हांव इस्टेजीचेर भितर सोदतोच लोक कशें बसता पण डायहार्ड फॅन आसात ती पळोवन मुरकीच आसता लोक पक्क जाणा हांव कांतार म्हूण ताणा कोणाची तरी बातेर कोत्ता केन्नाय मोतरेचे बग्यात सावन ती आतां राग बसोन आसता ते हांव कांताराक येतोच तोंडा मोठ करून बसता कारण हांव तासता तो मोतरे ती आतां येवन बसल्यात हांव कांतारा चेंज करिना ताका तोंडार फोडटा उपरांत मोतरी भाशण कोत्ता फ्रांसिसा म्हाका फोडटा बरें कोत्ता तें कित्याक सांगोना अरे तुमी बरें कोत्ता तें पोतरा शापून हाडटा बड्डे तुमची आसताना कितले फूल पाश्टो बांदल्या कितले कोरड्या मोडल्या कितले खाल्ल्या पळय तें सांगोना तुमी कितले खाल्ल्या पळय तें कांतारा लोकांक सांगल्या भोगोर म्हाका न्हिदल्या रुयचें पडोना तुमी कितले खाल्ल्या पळय तें कांतारा लोकांक सांगल्या भोगोर म्हाका न्हिदल्या रुयचें पडोना गव्हर्मेंट सर्वंट 30 वर्सां कामाक भोंवता पूण रिटायर जातोच तांकां पेन्शन 10,000 मेवता आमदाराक निवडून येतोच 5 वर्सां काम कोत्तो 60-70,000 पेन्शन गावता निवडून एमएलए जातोच म्हयन्याक 1 लाख पगार पावता वयल्यान गाडयेक तांबडो दिवो लावन चोरूंक भोंवता थोडे बोरीचो लूट मारता 5 वर्सां चोरता 5 वर्सां चोरता ते फुडले पिनगेक पावता Happy, live, 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 happy, live, 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 happy. Sing it, live, 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 happy, live, happy, live, happy, live, 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 happy. गार्बेजीचो व्हडलो गोंयांत आमचे इश्यू सगळे पुसून तुमी खंय उडयतात टिश्यू littering around the place is affecting our nature doing this act gonna spoil our children's future mixing all the garbage you feed many rats separate your waste into dry and wet solution for y'all is only garbage burning but don't forget my friend global warming cleaning your village is not at all dirty keep nature clean and live happy. Sing it. Live happy, live happy, live, 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 live happy, live happy, live happy, live, live, live happy. Sing it. Live happy, live happy, live, 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 live live happy, live happy, live, live, live happy. Big round of applause to y'all. Okay, now once again. This was sound party एम्बोयरान एक कांतार मुटलेले पोकरून काबार केल्यो मोडा गोंयच्यो दौलती ताणे तेन्ना मुटलेले कांतार आतां खरें जालां आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आमी दवरल्या रिती पोती कांतार आयकोन तेन्ना लोकांनी चळवळ केल्ली तर मोठी आयज गोंयची ती चोरी जावंक पावची नासली रिती लोक ओगी रावले ते बोळून वता म्हणून माती पूण ती माती व्हरून 7-8 जाणांनी केल्यो कोटीच्यो कोटी भायल्या गांवांनी पेट्रोल काडटा आपल्या गांवांनी रिफायन कोत्ता उदका परस सवाय पेट्रोल विकतात लिटरांनी जमनींतली संपत्ती काडटा सरकार आपल्या ताब्यांत ती दवरता पूण गोंयची संपत्ती फकत खाल्ली मिनेरांनी आमी गोंयचे भांगार काडून पडोवंक भायल्या देशांनी लाडून प्युअर भांगार हाडून घालपाक धांवतां रे भावांनी सरकारान
सोयीन काढलेले तोर आणि पडोयल्यार गोंया भितर आमकां प्युअर भांगर हाडूंक वचोंक नाका असलें घालपाच्या गांवांनी थोडे बेश्टे घालताले लांब कास्टी आनी दाखोवंक सोदताले बोळाय बेश्टी म्हणून. Then it goes out like this. लांब कास्टी बोळाय बेश्टी, लांब कास्टी बोळाय बेश्टी. कोणाची? लांब कास्टी बोळाय बेश्टी, लांब कास्टी बोळाय बेश्टी. कोणाची? Corrupt politicians who have looted and raped Mother Goa. लांब कास्टी बोळाय बेश्टी, लांब कास्टी बोळाय बेश्टी. कोणाची? Corrupt politicians. लांब कास्टी बोळाय बेश्टी, लांब कास्टी बोळाय बेश्टी. कोणाची? Corrupt कोमनीदादीचे गांवकार. आमची जमीन भायल्यांक विकता दिल्लीकारांक. लांब कास्टी बोळाय बेश्टी, लांब कास्टी बोळाय बेश्टी. कोणाची? The corrupt police officials who have sabotaged the investigation of Father Bismarck. Lam kasti bolai besti, lam kasti bolai besti. Yeah, naka 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 amka naka. Corrupt politician goyan naka. Yeah, naka 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 amka naka. Assembly naka. But if you put all the groups who have come today, those with the tables and those without the tables, we have now reached more than 50 NGOs, groups, associations from Goa who have come for this meeting. And they have come from all parts of the state. There is all over Goa, people are fighting to save their villages from undesirable, unwanted development. This development is not in their interest. It is not planned with them in mind, and it is being forced on them. Do you know the meaning of no? No means no. If the villages of Goa say no to a development, what does it mean? No! 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 The village of Kaure is 2,000 hectares. Out of the 2,000 hectares, government has given 23 mining leases of 1,500 hectares. Tirakal village is 13,84,000 square meters. 13 lakhs, so almost 14 lakhs. 14 lakh square meters, Tirakal. Only 16 survey numbers, 1 to 16, and then all subdivision numbers. Golf course is 12 lakh 50,000 square meters. Please try and understand. 13 lakh 84,000 square meters, out of that 12 lakh 50,000 square meters sale deed we have produced in the High Court. Now where these goans will go? Amdai liquor plant of Guptas from Delhi. Everybody has come only from Delhi. It is not very difficult to find anybody from any other one. Delhi. In their village is where this problem of coconut and grass has started. Because the liquor factory, distillery factory is being put on a plot which has 1,000 coconut trees. Now Mopa Airport is very much similar type of issue. Some 80 lakh square meters of land is acquired for Mopa Airport. Now, why so